तरचो काळ हो कसो म्हळ्यार काँग्रेसचो काळ. काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें, नवनिर्वाचित सरकार अशे तरेन फुडें चलतालें जेणे करून नवी उपलब्धी, नवी संदी, नवे रिफॉर्म्स घेवन देश हो फुडें वचपाक जाय. आनी त्या वेळाचेर ते लोक त्या वेळाची जी काँग्रेस आशिल्ली त्या काँग्रेसीचे फाटल्यान लागले. खरें म्हळ्यार काँग्रेस इनिशियली 1885 केन्ना तरी स्थापन जाल्ली. काँग्रेसीचें नांवूच तेंच्यान आयिल्लें. पण ते काँग्रेसीच्या निमतान त्या महात्मा गांधीच्या नांवान त्या गांधी परिवारान नेहरू परिवारान राज्य केलें. आनी ते राज्य करतना ती राज्य पळय आसा तें तकलेक मारलें. कारण हळू हळू जशें सत्ता जशी तकलेन चडपाक लागली की मस्ती मारता म्हणटा आनी ती मस्ती मागीर हळू फुडें वचपाक लागली. आनी आमचे असले पूर्ण आमकां पूर्ण बहुमतान दिल्लें सरकार आसा अशे तरेन लोकांचे विशय जे घेवन फुडें वचपाक जाय, राष्ट्रा खातीर जे कितें विशय घेवन फुडें वचपाक जाय हातून कोण फुडें गेलेच ना. आनी हळू हळू म्हजेर कोण तरी बोट दाखोवचें न्ही. हांव म्हणटा ती पूर्व दिशा हें जावपाचें हें सगळें तकलेन इंदिरा गांधी त्या वेळाचेर तकलेन घातलें. 21 मार्च 1977 पर्यंत ही आणीबाणी आसली. ही आणीबाणी लावपा खातीर इंदिरा गांधीन जें कितें केलें तें जें कितें म्हाका म्हायती आसा तेन्ना हांव 7-8 वर्सांचो आसलेलो, कांयशी खबर आसलेली. त्या प्रमाणे त्या वेळाचेर आणीबाणी लावपाचें कारण आसलेलें की एक आर्थीक परिस्थिती देशाची बिगडलेली आनी तेन्ना संपूर्ण देशभर एक आवाज जाल्लो, लोकांचो मोर्चा, लोक विरोधी उलोवपाक लागले. आनी तेन्ना रोखडेंच एक इलेक्शन येवपाचें आसलेलें विधानसभेचें आनी लोकसभेचें. इंदिरा गांधीक समजून येयलें की वातावरण बरें ना आनी इलेक्शन जर गेलें जाल्यार आपूण हारतली म्हणून. तिणेन विचार केलो की तेन्नाचो राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद ताका तेणी राती कडेन सांगलें की फाल्यां सकाळ फुडें आणीबाणी लावपाक जाय म्हणून. आनी तेन्ना आणीबाणी सकाळ फुडें रेडिओचेर संपूर्ण देशभर आणीबाणी लागल्या हें लोकांक सकाळ फुडें उठल्या बरोबर कळ्ळें आनी लोक सगळे अजाप जाले. इल्लें आणीबाणी लावपाचें कारण आसलें की तिणी सगळी सत्ता एकमेव ती हें राज्य देश चलोवपा खातीर बाकी मंत्रीमंडळ बी कोण नासले, आपले कडेन राज्य दवरलें देश चलोवपाचें अशी तरेची सत्ता गैर वागणूक म्हणजे इतिहासांतलो जो काळो दिवस असो तेणीन तो निर्माण केलो. म्हणजे सत्ता आपले कडेन उरपाक जाय, दुसरे कडेन वचपाक येना म्हणून अशे तरेचे तेणीन तो एक वायट तेणीन निर्णय घेतलो आनी तेन्नाचो तो राष्ट्रपतीन तो सगळ्या जनते मुखार दवरलो. त्या वेळाचेर जे कोण विरुद्ध उलोवपाक लागले, जे कोण पत्रकार विरुद्ध बरोवपाक लागले अशा लोकांची धरपकड जावपाक लागली. म्हाका दिसता 1,10,000 लोकांक त्या टायमार संपूर्ण देशभर भितर उडयल्ले. आनी तेजें कारण कितें तर ते खरें आहा तें उलयताले. तेन्ना जे आमचे RSS जावं तेन्नाचे आमचे अटल बिहारी वाजपेयी जावं आमचे अडवाणी जावं ते जॉर्ज फेर्नांडीस अशे कितलेशे लिडरांक कांयच कारण नासतना भितर उडयल्ले. आनी आमच्या गोंयांत सुद्दां आमचे मिनानंद उपाध्याय सारके आमचे ज्येश्ठ अशे लोकांक सुद्दां त्या टायमाचेर कांयच कारण नासतना म्हाका दिसता आमचे आतांचे राज्यपाल जे आमचे आर्लेकर साहेब आहात तांकां सुद्दां त्या टायमार भितर उडयल्ले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.